हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अँड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आयज मंडे, ओके. आणि आयज बाबा गेला इस्कॉलाक. इतले इस्कॉलाक धाडूंक नाहलो तेका बिकॉज बाबा सीक आसलो न्हू. सो तेका लागून इयर स्टार्ट जाल्ल्याक तेका 5 days हॉलिडे आहल्यो. दॅट इज 1st to 5th. आणि ताच्या उपरांत फ्रॉम 6th मागीर तेका इस्कॉलाक धाडूंक नाहलो बिकॉज तेका जोर थंडी बी आहली न्हू. सो तेका लागून सो आतां तेजी थंड बी सगळें गेलें आणि बाबा फिट अँड फायन जालो. सो तेका लागून तेका आयच्या नाय इस्कॉलाक धाडला. सो मॉर्निंग तेका इस्कॉलाक पावयला आमी. आणि ताच्या उपरांत आमी आतां येयले मारगांव. ओके, आमी हिंगासर आमचे मारगांव होली स्पिरीट चर्च हा न्हू पळय, थिंगासर आंतोनियोंक कितें काम आहलें कस्टमराक मेळपाचें. सो तेका लागून आमी येयले मारगांव. ओके, मातसो बोबा म्हणजे आयजचो मातसो दीस म्हजो सामको हॅक्टीक वयतलो बिकॉज आयज खूब कामां आहा म्हाका करपाची. आणि ब्रेकफास्ट लेगून आमी करिनासतना सामकी लायक घायघायन भायर सरली. ब्रेकफास्ट पासून आमी हिंगासर येवन केला. दॅट इज नुवें शविन स्नॅक्स ह्या हा न्हू शॉप पळय थिंगासर. ओके, सो येस आयज म्हाका ऑर्डरी दिवपाचे आहा, जायत्यो ऑर्डरी पावोवपाचे आहा. सो तेका लागून मातसो आयचो दीस बिजी आहा. आणि इवनिंग टायम आमी खूंय वचपाची आहा, ते तुमकां मागीर इवनिंग टायम सांगतले. ओके, सो येस आनी म्हाका ऑर्डरी आहा पळय त्यो कस्टमराचे दिवंक जाय न्हू, पावोवंक जाय. नाजाल्यार मागीर कितें जाता मागीर म्हण थिंगा दवरल्यो जाल्यार मागीर कस्टमरूय मागीर येनात. मागीर थोड्यांची डिलिव्हरी म्हणजे थोड्यांक जाय आसता न्हू अर्जंट बी. सो तेका लागून आयज म्हाका हे भशेन म्हणजे आयज डेट दिला तांकां हांवें. सो ते म्हाका पावोवंक जाय. मागीर आफ्टरनून टायम नाल्यार इवनिंग टायम पावल्या उपरांत घरा मागीर ते डिलिव्हरी करपाक वयतले. ओके, आणि ताचे पयलीं आतां एक जें काम जाल्या उपरांत मागीर मातशें मारगांव नुस्तें पळोवंक जाय म्हाका. सो नुस्तें पळयतलें ऑन वे आनी ताचे उपरांत घरा वयतलें की बाबाकूय हाडूंक जाय. आतां टायम जाला 11:40. सो पळोवया, बाबा 12:30 सुट्टा. चड करून हांव पावचें ना. इफ इन केस पावले 1 o'clock पासून हाडूं येता कित्याक भुरगीं आसता 1 o'clock पासून इस्कॉलाक. सो इफ पावले बेगीन जाल्यार सोमते बाबाकूय कलेक्ट करतले. ओके, आनी खूब कामां आहा म्हाका आयज 2-3 कडेन वचपाचें आहा. सो पळोवया आयचो दीस कहो कितें वयता कित्याक आंतोनी आयज आनी बिजी. सो म्हाका आंतोनी मेळना वचपाक. सो आयज एक दीस मेळला म्हाका तो. सो तेका लागून म्हाका म्हजी कितें कामां आहा ती आयज कवर अप करून काडूंक जाय. आणि येस म्हशी न्हू फ्रेंड्स फ्रेश मोल आणि पारा अवेलेबल आहा फ्रेश. आतां ह्या दिसांनी केला हांवें स्टॉक. सो इफ तुमकां कोणाकूय ऑर्डर प्लेस बी करपाक जाय जाल्यार तुमी प्लेस केल्यार जाता. लास्ट व्लॉगान पळय थोडोसो क्लिप घातलो जेन्ना हांव मोल आनी पारा बी रेडी केला बीन पळय ते. ओके, सो इफ इन केस तुमकां कोणाक ऑर्डर बी करपाक जाय जाल्यार तुमी ऑर्डर दिवं येता तुमची. ओके, नंबर म्हणटा ते हांवें हेजेर दिल्लो आहा. ओके, लास्ट हांव कार्ड घालता म्हजें. सो त्या कार्डाचे नंबर आहा म्हजो. सो तेजे तुमी म्हाका कॉन्टेक्ट केल्यार जालो. ओके, आणि दुसरें म्हटल्यार फ्रेंड्स हांव लायक आयलंडार मागीर UK बीन बॉम्बे खंयसर आनी खंय तुमकां हें करपाक जाय पार्सल धाडपाक बी जाय जाल्यार हांव कुरियर करता. ओके, ती सर्वीस अवेलेबल आहा. इफ तुमकां कोणाकूय जाय भायल्या गांवांत बी ऑर्डर दिवपाक सो जाल्यार तुमच्यांनी ऑर्डर दिवं येता. ओके, आनी हिंगासर बरी ब्लू कलर क्रिसमस ट्री केल्या तुमकां दाखयता हांव. बरी दिसता, तितली दिसची ना फूल, मातशी दिसतली पूण तुमकां स्टील दाखयता. आनी हिंगा भुरगीं खेळटात. तेंचो आतां म्हाका दिसता ब्रेक काबार जालो. आनी आतां तेंची PT बी आहा आसतली म्हणजे PT पिरियड बी आसतलो हेंचो. सो ती खेळटात भुरगीं, तुमकां दाखयता. स्कूल टायम म्हाका म्हज्या स्कूल टायमाचो उगडास येयलो. आमी एक टिचर बी एबसंट आसत एक पिरियडाची, लायक एक सब्जेक्ट टिचर एबसंट बी आसत जाल्यार आमी चडशें हांव वयतालें टिचरीक विचारतालें PT टिचरीक खेळपाक असो काय म्हणून. सो मागीर आमकां ती धाडटाली बीन. जंय तो म्हजी क्लासमेट बी हो व्लॉग पळयता जाल्यार तांकां खबर आसतली आमची एक टिचर आली PT टिचर आनी चोलिविया म्हणून शी एक्सपायर्ड नाव. बेस्ट टिचर. तिका केन्नाय विचार एक टिचर एबसंट आहा, एक सब्जेक्ट टिचर एबसंट आहा तिका विचार खेळोंक वचो टिचर वच म्हणटा धाडटाली, केन्नाच ना म्हणनासली. सो उगडास येयलो. ती भुरगीं हिंगासर हितून खेळटा बॅडमिंटन. हिंगासर चेडे हे सायडीन फुटबॉल खेळटाले गेले दिसता ना. ती हिंगा आहा ते सायडीन आहात ते.
फुडें आनी थिंगासर ती भुरगीं रिंगांनी खेळटा ती रिंग उडोवपाच्यांनी सो ती रिंगाची गेम म्हजी फेवरेट आहली सामकी स्कूल टायमार सो ती पळोवन म्हाका उडास येयलो ती हिंगा खेळटा भुरगीं दाखयता तुमकां हिंगासर ती भुरगीं रिंगांनी खेळटात आनी हिंगासर ती बॅडमिंटन खेळटात आनी हिंगासर ती ब्लू क्रिसमस ट्री आहा पळय बरी दिसता पळोवपाक ते एक्चुली म्हाका तिंगा फूल दिसना बिकॉज तिंगा ते आंब्याचें झाड आहा न्हू सो तेका लागून आनी ही आमची मार्गा होली स्पिरिट चर्च आमी ती शवीन स्नॅक्स तिंगा च्या पियेली न्हू नुवे तिंगा सावन हाडलेलो हांवें चिकन बर्गर अभी म्हाका खावंकूच ना हांवें खातेलें म्हण थिंगासर हांवें च्या पियेलें आनी चीज बॉल प्रॉन्स रिसोय आनी बीफ सामोसा खायल्लो हांवें सो आतां हो ब्रेड खाता बसोना आनी सांतून अशें जाल्या उपरांत भायर सरता आनी फीश घेवपाक वयता पळयता कितें आहा जाल्यार फ्रेश नुस्तें आनी तेच्या उपरांत मागीर हांव डायरेक्टली घरा वचपाचें ओके सो मोद आनी व्लॉग कांय करिना सो तुमकां डायरेक्टली इवनींग टायम मेवता इवनींग टायम खंय तरी वचपाचें आहा तें तुमकां मागीर इवनींग टायमूच सांगता आतां सांगिना ओके सो तुमकां डायरेक्टली इवनींग टायम मेवता हॅलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग सो हांवें थोडीशी ऑर्डर म्हजी आहली पळय ती पॅक बी केल्या आयज ती दिवपाची ओके डिलिव्हर करपाक वयता हांव आतां आनी ताच्या उपरांत हांव वयतलें मातशें पेन्जीम म्हाका थोडेंशें काम आहा काम म्हटल्यार बाबाक मातशें सुटाचें मेजरमेंटा व्हरोंक जाय सो कित्याक कहलें कितें पळय तें तुमकां मागीर कळटलें ओके जे भाशेन मागीर ब्लॉग येता पळय तेन्ना ओके आतां हांव डिस्क्लोज करिना तें सो पयलीं हांव ऑर्डर दिवपाक वयतलें म्हाजी पळोवया कशें कितें जाता तें सगळें कित्याक आयज म्हज्या ऑर्डरीची डिलिव्हरी आहा म्हणजे आयज डेट आहा सांगलेली ऑर्डरीची सो पयलीं ऑर्डर बी दिता आनी ताच्या उपरांत हांव मागीर मेजरमेंटाक वचपाचें ओके सो येस हे भाशेन म्हजें बिजी शेड्यूल चलता फाल्यां म्हाका मोल आनी पारा बी करपाची हा ऑर्डर आहा सो फाल्यां करपाक जाय म्हाका आनी येस सगळे बरे भाशेन वयता बिजी शेड्यूल सो आतां हांव रेडी जाला बाबा मातसो न्हिदलो कित्याक सकाळीं स्कॉलाक गेलो सो टायर्ड जालो सो तो न्हिदला सो ताका आतां उठयता ताका फ्रेशन अप बी करता रेडी बी करता आनी आमी मागीर भायर सरता एक्चुली वचपाक आहली आमी 4 o'clock बट हिंगाच जाल्यार आमकां 4:45 सो फटाफट आतां बाबाक न्हेसयता हांव आनी तेच्या उपरांत भायर सरता कित्याक म्हाका डिलिव्हरी करपाक जाय ऑर्डरीची प्लस मेजरमेंटाक प्लस म्हाका आनीक थोडेशें शॉपिंगूय करपाचें आहा सो ताका लागून कित्याक फाल्यां आंतुलें ना तो फाल्यां कामाक सो ताका लागून म्हाका आयजूच मातशें कवर अप करूंक जाय हिंगासर ना तें शॉपिंग म्हाजें पेन्जीम सायडूनच आहा सो ताका लागून ओके त्या शॉपिंगाक म्हाका आंतुलें जाय नाजाल्यार हांव वचून करपाचें बट म्हाका मातशें ताजो हेल्प जाय तें शॉपिंग करूंक वयता तेन्ना सो ताका लागून ओके सो हांव बाबाचें बॅग पॅक करता थोडेशें ताजें उदक घेता थोडें मिल्क बी घेता ताका आनी भायर सरता आमी ओके सो तुमकां हांव डायरेक्टली पेन्जीम पावल्या उपरांत मेळटा ओके पळयता शूट कोत्तेलें हांव थिंगासर ट्राय कोत्तेलें तेंचे थोडे कडेन परमिशन्स बी आसना न्हू सो थिंगा परमिशन आहा जाल्यार शूट कोत्तेलें हांव ओके सो चलो तुमकां हांव पेन्जीम पावल्या उपरांत मेळटा सो फ्रेंड्स आमी येयल्ली बाबाचें मेजरमेंट काडपाक पेन्जीम ओके सो जस्ट जालें आमचें मेजरमेंट घेवन ओके आतां वयता म्हजी ऑर्डर दिवपाक वयता फर्स्ट वयता कांदोलीम आमी बिकॉज तें आंतोल्याचें कितें काम आहा खंय कस्टमराक मेळपाचें सो तें करतली बी ताच्या उपरांत वयतलें आमी आल्दोना ऑर्डर दिवपाक ओके कहा रे आणि ये किंगफिश 1200 रुपये 11.5 रुपये